बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जशे एकलो फळ काढताना एका हातान काढता आणि आपूण सकला पडनातलेले बरी आणि एका हातान रुखाक वेंगून धरता, तशें जिवीत स्वरूप जावन आसच्या देवाक आमी वेंगून धरिसय म्हणटा सान जेम्स अल्बेरियोन. मोगचनो प्रत्येक पवडी सुमयाक आमी वेंगून धरूंक, ताचो मोग करूंक, ताका पटलून धरूंक आनी ताका आराधन करूंक आमी सांगाता जमल्या. तर आमी दिमी गेल्या गव्या आमी पुरबायचें भजन तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां. O2 पेज 189. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां, हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू 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 हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना, फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा, पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां. सुमया समोर सुमयाक आमी आस पकडून धरया, तो आमकां मेळोंक आयला. ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरोच सजार जाला. ताचो मोग आमचेर दवरता, ताची कृपा आमचेर दवरता. ताका आराधन करचें आमकां. ताच्या मोगान ताच्या कृपेन सदांच चोबरता, नेटयता. तो आमचो देव, आमी ताची परसा, ताची भुरगीं. ताका लागीं सरया. ताचे विणें आमी कितेंच करूंक शकना. ताची कृपा आमी सोडया, ताचो मोग आमी साकया. तुजे बिन कितें हांव करूंक सकाना. तुजे बिन कितें हांव करूंक सकाना. तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना. तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां. सुमयाच्या हजरपणान आमी आसा, ताचें दर्शन आमी जोडया. दोळांच्या दिश्टीन ताका आमी पळयना, बावळटाच्या उसवडान ताका आमी देखता. बावळटान बरोबरशान मोगान ताका लागीं सरया. ताचें दर्शन आमकां लाबो, ताची शांती आमकां मेळो. दर्शन दी सुमया वळखा कुळतीन तुज्या. दर्शन दी सुमया वळखा कुळतीन तुज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू हांव आशेतां. 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 तुजो मोग करूंक सुमयान जेजू
Jesu Hawasheta Kurum Sumya Jesu Hawasheta. Oi sumyaच्या मोगात सुम्याच्या हजरपणात आमी रावया. आज आमी साहिलार येवन ओडतो एक मठाधिपती आनी एक कॉन्फेसोर ताचें स्मरण आमी करता. ताचे विशयांत आमी इल्लेशें जाणा जाल्यार आमकां कळटा देवान ताका ओर्त्या देण्यांनी भरलें. प्रत्येक तरान ताका जापा करचें देणें ताका दिलें. ह्या वरवीं तो पिडा गूण करतालो, देवसरांक धांवडायतलो. ताचें मार्गदर्शन घेवच्याक हजारांनी लोक यात्रीक जावन ताचे लागीं येतना ताची खासगी भक्त आदारूंक ताका वेळ सयत मेळनातलो. जायत्या अनभावडत्यांक ताणें भावार्थाक हाडलें. ताचे बोवारी वस्ती करचे ताचे पाटलावदारी पंगडांचो संकोय सोडलो. आनी ह्या वरवीं आनी ह्या सर्वांत हांव ताणें पळापळ घेवंक ताणें केल्लें प्रयत्न सगळें निर्फळ जालें. पूण अखेरीक ताणें उपास आनी हडताळ आमी म्हणटा दी प्रोटेस्ट उपास आनी हडताळ धरिल्ले वरवीं मात्र ताका थंयतावन ताणें वचोंक सोडलें. आनी आमी ताची जिणी जाणा जाल्यार आमकां कळटा ताणें देवाक सदांच महिमा दिली. देवान ताका वर्तो केलो. आज आमी देवाक अर्गां दिता आसतना देव आमकां कृपेन भरता आनी आमचे थंय तो वावुरता आनी ताका महिमा जाता. देखून कीर्तन 50-22 वोळ देवाचे उतर आमकां म्हणटा, सो कोण म्हाका अर्गां स्तुतेचें बलिदान बडयता तो म्हाका मान दिता. The one who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. तरी घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज सेवाक आमी अर्गां दिवया. आज सच्ची भुरगीं तो आमचे थंय वावुरता आनी आमकां ताच्या कृपेन धेन्यांनी भरता. आमचे थंय तो सदांच आसा. ताणें केल्या हरी एक उपकारांक आज ह्या बगेवोन साहिलार येवन ओडतो. ताचे सवय मेळोन आमी सांगाता मेळिल्लीं सर्वां देवाक आमी महिमा दिवया. देवाची स्तुती करया. ना केवल इल्लें अगर आमची मनां काळजां उबान आमचे हात उबान थाळयो पेटोवन संतोषान ह्या सुम्याक आमी लागीं सरोन ताची स्तुती करून आमी गावया. आमच्या बुकांत H59 पेज 102 ओर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया. Orto amso dev taka wakanuya. Orto amso dev taka महिमा दिव्या. सर्वा Orto amso dev wakanuya. ताका वाखाणुया. Orto amso dev वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या. Orto amso dev ताची स्तुती करया. Orto amso dev ताका अर्गां दिव्या. वर्तो आमचो देव स्तुती करया. ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव महिमा दिव्या. ताका अर्गां दिव्या. निरंतरी वरावसान संतोषान सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आमचो रसना तो आमचो पसना ताका महिमा फावो ताका स्तुती फावो. Rysnar to sergi somsraso, wapoi to ama servanso. Rysnar to sergi somsraso, wapoi to ama servanso. Mokarta सगळ्या रस्नांसो, येता तो आमकां गोपाल. Orto amso dev
ताका वाकणुया देवा वळतो आमचो देव महिमा ताका महिमा दिव्या वळतो आमचो देव स्तुती गावया ताची स्तुती गावया वळतो आमचो देव अर्घा देवया ताका अर्घा दिव्या निरंतरी वर्तो दे आमकां रचलेलो मात्र न्ही ताच्या बुदाकदान आमकां सळयलेलो आमची सडवण केलो आसून ताची स्तुती करचे आमकां ती सडवणीची करपा वळूंच आमकां ताच्या कृपेन भरचो देण्यानी भरचो आमच्या वर्त्या देवा आज भोव व्हडा मानान सुंदरसां ताका आमी अर्घा दिवया स्तुती करया ताका महिमा दिवया कितलो मुसो तुवें मोग केलोय तुझ्या पुताक संवसार धाडलोय मुझे पासत कुर्सार तो मेलोय म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय वळतो आमचो देव ताका वाकणुया ताका वाकणुया वळतो आमचो देव महिमा ताका महिमा दिव्या वळतो आमचो देव ताची स्तुती ताची स्तुती गावया वळतो आमचो देव ताका अर्घा दिव्या हालेलुया 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 वळतो आमचो देव ताका वाकणुया वळतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वळतो आमचो देव ताची स्तुती गावया वळतो आमचो देव ताका अर्घा दिव्या ताका अर्घा दिव्या हालेलुया 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 निरंतरी स्तुती करया आमच्या देवा वर्त्या देवा सन्मान हो तुका पावस ताका स्तुती ताका महिमा हालेलुया 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 Thank you Jesus thank you Father thank you Holy Spirit hallelujah वैमगाळ भावा आनी भयणी देव आमकां सांगता ताका आमी स्तुती करतना ताची वडवीक बिलकुल चडना पूण आमी कितली ताची स्तुती करता तितली ताका महिमा दिता तितले आमकां तो कृपेन भरता चड आनी चड ताका लागीं सरोंक तसो आमकां आदार दिता देखून आयचो सांत दिसा हिलारियन व्हरतो देवाक व्हरतो मान व्हरती महिमा आनी आपलें जिवीतच एक महिमेचें जावन ताणें बदलिलें देवाक ताणें महिमा दिली पूण हो जल्मल्लो म्हणटात पालेस्तिनाच्या गाजा लागीं आज गाजांत कितें जाता पूण हो सांत थंयसर जल्मलो गाजा लागीं अन्य धर्माच्या वडिलांक तो जल्मल्लो इजिप्तच्या अलेक्झांड्रियांतल्या शाळांनी ताणें शिकाप केलें आनी थंयसर तो क्रिस्तांवपणाक परतलो 15 वर्सां ताका जातना ताणें सांतोन व्हरतो हाचे विशयी आयकलें आनी ताचे काल 2 म्हयने तो अरण्यांत रावलो ताचे तावन प्राचीत आनी ध्यानाची जिणी आपली कन ताणें घेतली फाटीं आयिल्लो सू ताची आवय बापूय दोगांय मरण पावल्यांत तें तो समजता आनी आपली आस्त ताणें दुबळ्या मदें वांटली आनी उपरांत तो गाजा लागीं मजूमा अरण्यांत ल्हान गुडसुलांत कठीण दुबळीकायेन तो एका मेळान भरती जावन प्राचिताची जिणी जियेता अशें पालेस्तिनाचो पयलो वनवासी म्हणून तो नांवाडता पळया पालेस्तीन गाजा लागीं जल्मल्लो देवान ताका व्हरतो केलो
आनी ताची जिणी एक महिमेची जाली. आनी आमी आयच्या पयल्या वचपांत पळयल्यार अब्राहम ताकाय देवान आपयल्लो, पूण देवाक वळखनातलो तो मनीस, पूण देवच ताका मेळोंक येता. आनी अब्राहमाच्या विशयांत आमकां गोत्त आसा ताचें आपोवणें. पूण आयच्या वचपांत पयल्या वचपांत आमी आयकता रोमाकारांचें 15:4-18 वळ. आपल्या बरवशाक कसलोच आधार नातल्या वेळार देवाची बसावणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जातेली जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरा सरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. अब्राहम जायत्या जनांगाचो, कित्याक तो देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरलो ताणें. आनी ताका दिल्ली बसावणी ताणें सतमानली. आपल्या बरवशाक सयत आधार ना. ही होप्ड अगेन्स्ट होपलेसनेस आमी म्हणटा. पळय, देवाक आमी लागीं सरतना आमची परिस्थिती आमी पळयना. आमी आमच्या परिस्थितीचेर वा आमकां कितें जाता, भोंवतणी कितें जाता आमच्या गांवांत, देशांत वा संवसारांत आमी पळयना. पण आमी देवाचेर दिश्ट घालता. आमचो देव व्हडतो आनी ताची बसावणी व्हडती, ताचें उतर सत. आनी हें सत आनी ती बसावणी तो जारी करता. ना केवल ह्या गांवांत, ना केवल आमच्या देशांत, ना केवल संवसारांत, बगार मुजे थंय तुजे थंय. आज आमची परिस्थिती कसली जावं मोगाळ भुवा आनी भयणी, आमी परिस्थिती पळयना. बट वी कमांड द सिट्युएशन टू मूव इन द नेम ऑफ जीसस. जेजूच्या नांवान ती परिस्थिती वसो, ती पिडा वसो, ती खंत वसो, ते रीण आनी घालें खंयच्या परिस्थितींत आमी आसा तें सगळें पयस वसो आनी जेजूची बसावणी ताची सतां रुतां जावं म्हूण आमी मागा जाय. वी हॅव टू प्रे. देखून आमी पातये जाय. वी नीड टू बिलीव, वी नीड टू रिसीव, वी नीड टू ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस. तर आमी करया, तेंच आमी करया. इकडी बर दोळे धांपा, सगळ्यां दोळे धांपया. आज तुजी परिस्थिती कसली देवाक सांग, कळीत कर. परिस्थिती पळयनाका. अब्राहमान पळोवना, साहिलार येवन वरतो ताणें पळयली ना. कोणी देवाचो मोग केल्ली, देवाक वळखल्लीं मनशां न्हय. देवा सांगात आसली बगाड ताका वळखुचें, ताका समजुचें. आनी तो देव कोण म्हणून पातयेल्लें कोणेंच केदाळाय परिस्थिती पळोवना. बगार देवाचेर दिश्ट केली, ताच्या बसावणेचेर दिश्ट केली आनी देवा कडेन ताणें मागलें. आनी देवान तांकां तांची दया केली. देवान तांकां सुटका दिली. देवान तांकां बेसांव दिलें, आशिर्वादीत केलें, सगळ्या परिस्थितींतल्यान तांकां उबारलें. आनी आमकां तर देवाक ती महिमा दिवंक पावली. तर आज आमी करया, आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया सुम्या मुखार. सांगया सुम्याक, आमी जेजूच्या नांवान मागया. ती परिस्थिती कितें आसा ती वसो म्हूण मागया सगळ्यां खातीर. आज आमी कितें भेटयता तें सांगा. ती मागणी, कसली परिस्थिती आमची, आमच्या कुटुंबाची, या आमच्या गांवची, आमच्या देशाची, वा सगळ्या संवसाराची जावं, ती सगळी पयस वचो. अशे उपरांत मागणें करा. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, तुज्या नांवान हांव हर एक परिस्थिती, हर एक परिस्थिती, म्हजी पिडाशिडा, म्हजी पिडाशिडा, खंत बेजाराय, खंत बेजाराय, म्हजें दुख, म्हजें कश्ट, म्हजें रीण, म्हजो तत्वार, ते सगळें हांव सांडटा, पाठ करता, नेगार करता. सुम्या जेजू, तुज्या नांवान तुजी सतां हांव उसारता, परगडता, तुका महिमा दिता. जेजू, तुज्या नांवान लांबावक बळ भलायकी हांव मागता. सुम्या जेजू, तुज्या नांवान म्हाका बरें कर, म्हाका गूण कर, सुडका दी. सर म्हज्या चिंतीतावन, बेसरायतावन, दुखातावन, संकश्टातावन, वायटातावन, गुलामपणातावन, हरियेका बानपासातावन, बंदडेतावन, म्हाका आज हांव
कोणा खातीर मागता कोणा खातीर मागता तांकां आमची कुटुंबां जी कुटुंबां आमचो गांव आमचो गांव, आमचो देश देश, आमचो संसार संसार, प्रत्येक तरान प्रत्येक तरान, इस्रायल इस्रायल, पॅलेस्टिनामध्ये पॅलेस्टिनामध्ये आजचे झूज आजचे झूज, पयस वचो पयस वचो, पयस सरो पयस सरो, तुजी शांती तुजी शांती, तुजी सडवण तुजी सडवण, तुझे समाधान तुझे समाधान, थंयसर रास थंयसर करूं रास करूं, आमच्या देशांत आमच्या देशांत, मणिपुरांत मणिपुरांत रास करूं रास करूं, आमच्या कुटुंबाने आमच्या कुटुंबाने रास करूं रास करूं, आमचे आमचे थंय थंय रास करूं रास करूं, आणि अशें आणि अशें तुका महिमा जावं तुका महिमा जावं. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. अर्गांचेसो अर्गांचेसो, भोगलांचेसो भोगलांचेसो, महिमांचेसो महिमांचेसो, स्तुतीचेसो स्तुतीचेसो, आता आणि सदां आता सर्वदा सदां सर्वदा. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. गाऊया आम्ही गीत पवित्र मागून J7 पेज 135 तेऱ्यांच्या दातारा कोणा कितें बी करूंक जाय जाल्यार तें बी करया आमचे हात आमी विस्तान धरया वा आमी उबान धरया पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर आमी कोणा खातीर मागता हांगांचेर सगळ्या आमच्या तेसांवांचेर आमच्या गांवाचेर कुटुंबांचेर सगळ्या संवसाराचेर प्रतीक आनी इस्रायल पलस्तिनाचेर झुजाची मोडां पयस वचचे खातीर आमी मागया देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सगळींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा वैभवतान परवशान आमी मागया सविदाची कृपा वळयता ह्या घडये आमी ती घेवया स्वीकार करया आमच्या कुटुंबांनी वळो खंय आमी मागता थंय वळो लेट्स बिलीव लेट्स ट्रस्ट इन द लॉर्ड लेट्स रिसीव हिज ब्लेसिंग्स हिज स्पिरिट जणवायेन तुझ्या बरमनाक म्हज्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जानवायन तुझ्या भरमोनाक मोच्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा सगळींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा. As the Lord is filling us with His Spirit, त्याच्या आत्म्यान आमकां भरता तसो आत्मो बळा दिखतो जावन आसा जो आमचे पयले पत्रावसर 4:34 म्हणटा तुमचे दैव जी येता तो आत्मो ह्या संवसारान आत्म्या बरास बळा दी त्या आत्म्याक आमी मागया आमचे थंय कितें आसा देवाच्या राजाचें न्हय असलें सगळें पयस वचोन त्या आत्म्यान तो आमकां धुवन नितळ करूं खुरपेन बरो भेसांवांनी बरो तशें रासया तशी खुशी स्थापन जावं म्हूण मागया आमी भावार्थ गुण कर दुभाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तो निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तो निवार देण्यांच्या दातारा सम्याक उलो मरा भावार्थान कृपेच्या सागरा with the Spirit right now सगळींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा समय आमकां आज ह्या घडये बरोवन आसा As we pray आमी मागतना पाती येतना
त्याची कृपा घेतना चड आनी चड त्याच्या कृपेन आमकां तो भरता. ह्या घडी आमी बरी जावन आसा. ह्या घडी ताची शांती समाधान आमचे थंय वळून आसा. आमच्या घरांनी वळून आसा. कुटुंबांनी वळून आसा. आमच्या जाग्यांनी समस्यांनी वळून आसा. गरजांनी वळून आसा. आमच्या देशांत मणिपुरांत संवसारार विविध राष्ट्रांनी कित्याक आमी मागून आसा एका मनान आनी काळजान. जेजून सांगला तुमी दोगां एका मनान मागल्यार हांव मागिल्लें दिता. मागा तुमी घेतल्यार सदां मेळटलें. बडें उक्तें जातलें. लेट्स प्रे, लेट्स बिलीव. समयाक महिमा जावं. ताका वर्णूंक आमकां कृपा दी. आमचे दोनी हात आमी उबार. आमची मोनां काळजां उबार. ताच्या कृपेक कसली अडखळ आसना जावं. ती सगळी अडखळ तो पयस करूं. आमी कसली अडखळ घालची नाकाच. लेट्स बिलीव. लेट्स रिसीव हिज स्पिरिट. लेट्स प्रे. वर्णूंक तुका दी म्हाका बस समय. वर्णूंक तुका दिबास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करे नाका. वर्णूंक तुका दिबास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करी नाका. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा. बोलया आमी हालेलुया म्हणूया. हालेलुया हालेलुया सगळी कृपा आमी घेवया मागया. हालेलुया हालेलुया आशीर्वादीत कर समय या घडये कृपे हालेलुया सड आणि सड हालेलुया हालेलुया. वेगळी बोर आमी विविध सवां खातीर मागया. जल्मा दिवसाचेर रान करतल्यान सोडा आस करया. एडविन फर्नांडीस मागुंडी 50th बर्थडे. हेराल्ड पिरेरा ताने वेस्ट 73rd बर्थडे. सेलिन लोबो मडंटर्स 26th बर्थडे. सुष्मिता फुटाडो बेंगलोर. काजाराची एनिवर्सरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी. आयरीन डिसोजा आणि सिरिल डिसोजा गोरेगाव. अर्गांदेव विसारला अनुषा मस्करीनस किनिगोळी. अनीता फर्नांडीस होनावर. लॅन्सी मारिया फर्नांडीस केलराय. देख तेसांव नेहा पल्लीपुराम. तेव्हा दिन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता लवलीना आणि फादर जॉसी डिसोजा. अलेक्स सिक्वेरा पेजार. एनिवर्सरी मास पीटर मंतेरो. तेव्हा दिन रम्या फर्नांडीस कुरपूर कैकंबा. आयरीन रीटा मिनेजिस कासिया. पुलगंदल्या आत्म्या खातीर आमी मागता मागणें विचारता. पुलगंदल्या आत्म्या खातीर. हेलेन पिंटो. ह्या त्या सवाय आमी बेटोव्या त्या सवाय आमच्या मंदिराची डिवायन कॉल सेंटर हांगासर आशिल्ली आजार. हर एक भाव भयणी आमची हर एक रिती आनी कामां सगळीं बेटोव्या. मुखल्या दिसांनी आमकां ह्या जाकांची धार्मीक भाव आनी रिलिजियस रितीर आसा 22 to 27 ऑक्टोबर. काजरी जोड्यांची रितीर नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर सांजेर तावन 5 तारखेर दनपरां पर्यंत. त्या रितीरे खातीर तशेंच विशेश डिलिव्हरन्स रितीर आसा नोव्हेंबराच्या 27 to 30 बेंगलोर टावन टीम येता. लायट ऑफ क्रायस्ट कम्युनिटी. त्या रितीरे खातीर काजार जावं चरी एकल्यां खातीर आमी मागया. तशेंच मुंबयंत आमकां विशेश रितीर आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च सहार म्हणले कडेन नोव्हेंबराच्या 12, 13 आनी 14 तारखेर 3 दिसांची सगळे 3 दीस आनी ह्या रितीरे खातीर आमी मागया. तशेंच विविध तेसावां जी आमी बटयल्यान सगळीं समयांक बटोवन ताचें बेसांव घेवच्या आमी तयार जावया. दोनी हात आमचे वयर उबारया हे घडी. आनी ह्या तेसावां जे कितें आमी आज हांगासर बटयल्यान त्या मंदिरांत आयिल्लीं आसात तस्मै तेसावां खातीर आमचे हात उबारून स्तुती करून आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. लॉर्ड थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज लॉर्ड. लॉर्ड वी आस्क यू टू ब्लेस us in a mighty way.
Bless all our intentions, Lord. आज मी बेटोंची हर एक तसवा आमची मागणी हर एक तू आशीर्वादित कर. तुझ्या नावान आमकां सुटका दी. तुझ्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां आमची तसवा मागणी हर एक तिरयो कामां आसली सगळी आशीर्वादित कर. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumiachen besaw आम्ही जाऊन घेऊया. हांव आंजेल दवरता इल्ली म्हजें नांव मेटिल्डा लोबो. म्हजो नातू बरोशी म्हज्या नातवाक बरें काम दिवन बरी भलायकी दिल्ल्याक हांव धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव फावो करता म्हज्या येजमानाच्या घरा आदल्या घरा म्हाका एक बरें घर जाय जें मस्त मागलें देवा कडेन हांवें. आनी बरें घर म्हाका देवान फावो केलें. मस्त कश्ट आयले जाल्यार देवान फावो केलें. बरें घर फावो केल्ल्याक हांव धन्या देवाक अर्गां दिता. आनी म्हाका हांगा येवंक न्हू साक्ष दिल्ल्याक आनी म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दिता. आनी तुमच्या टिमाक देवाक अर्गां दिता. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾರಾ ಮರಿಯಾ ಲೂಯಿಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರಾಧನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. दैविक गायन बकांत ये 16 पेज नंबर 25. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. ये सम्या तुझ्या मंदिरांत उत्तर तुझे हांव ऐकता. उत्तर तुझे हांव ऐकता. ऐकता हांव ऐकता. ये सम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोवे असो. एक ख्रिस्ती कुटुंब जावन ह्या वेदी भोवती आमी जमल्या. त्याच सुमिया जेजूचो उडास आमी करया. ताणें सांगलां, जो कोण म्हाका लेखता आनी ताजो तो उतर परगट करता तो म्हजो शीस जावंक शकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सर्व सुमयाचे शीस ताजे वेदी भोवती जमल्या वाचता. ताचें उतर आमी परगट करया आनी खंयच्याय रितीनी आमी करूंक चुकल्या तर ताजें मोगसाणें मागून सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धोरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगी हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका म्हणटा तसलो करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवट पावोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाचेर वंदन आसलेली ही भासवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायसी केल्ली अशें आब्रामाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतेल्यांक मात्रणी भागार आब्रामा बरी भावार्थ आसलेल्या ऐरांकी आदायाक पडोशी ती भासवणी केल्या. कित्याक आब्रामूस आमाचो मेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकच बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जाणांगाचो बाप नेमला. वय, मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सतमनलो. देखून ही भासवणी नीज जावंक जाय. आपल्या भरवश्याक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची भासवणी ताणें सतमनली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जाणांगाचो तो बाप जावंक पावलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सरेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उडास आसा. सरेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उडास आसा. ताच्या साकरा आब्रामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विसरून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीचे न्हू. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्ख्या संवसारार चलतात. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उडास आसा. ताणें केल्ले भासवणेच्यो हजार तकल्या पर्यान ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उडास आसा. ताणें आब्रामा सवे केल्लो करार, इजाकाक शपथ घालून दिल्ली भास इस्ती. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उडास आसा. आब्रामाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उडासाक हाडलें. अशें संतोशाच्या उमाळ्यांनी आपल्या परजेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारा सवें विंसणारांक ताणें मुखार व्हेली. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उडास आसा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. साताचो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा समी, आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पाचारता, ताका मनशा पुती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हूण पाचारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका ना करता, ताका देवाच्या दुतां हुजीर ना करतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणे मेळात, पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणे मेळचे ना. तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नितीकर्ता आनी अधिकाऱ्यां हुजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयांत तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणा जय ते घडये तें पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देवाचे उतर हे. वखडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस एक शिक्षक रस्त्यार चलोवन वता आसतना मुखार ताका एक मानेस्त मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो, देव बरें करूं तुका. ह्या शिक्षकाक कळ्ळें ना कित्याक म्हणून ताणें विचारलें. तेन्ना हो मानेस्त म्हणा लागलो, तूं सदां वेच्या बसाचेर हांव कंडक्टर जावन आसलो. सदांच हांव तुका पळयतलो आनी तूं म्हाका. तुका पळयता आसतना तुज्या तोंडाचेर एक नमणेचो संतोश आशिल्लो आनी अरी एका दिसा तुवें म्हाका म्हणचें आसलें, देव बरो दीस दिवं. आनी तूं टिकेट काडून घेतलोय आनी हांव मुखार वेतलो. अशें हांवें सबार दीस, सबार म्हयने, सबार वर्सां पळयलें आनी म्हाका हें कळीत करूंक जाय आसलें, तो संतोश खंय तावन येता गे म्हणून. आनी एक दीस तुज्या हातांत हांवें पवित्र पुस्तक पळयलो आनी तो पुस्तक हांवें घेतलो आनी हांवें वाचलो आनी म्हाका जेजू मेळ्ळो. हें जावन आसा ल्हानशें गडीत मोगाळ भाव भयणीनो. त्या टिचेरीन ह्या कंडक्टराच्या जिवितांत सोम्याक देखलो आनी सोम्याक वांटलो. आज आयच्या वांजलांत आमकां हेंच पळोवंक मेळटा. आमी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत म्हणटा, हांवें ताका इतलें केलें, हांवें ताका इतलें हेल्प केलें, आनी आमी थोडे फावटी ताणें म्हाका कितें केलें गे म्हणून म्हणटा. आज सोमी ताच्या उतरा मुखार आमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता, ताका मनशापती देवाच्या दुता हुजीर आपणासो म्हणून पासारतलो म्हणून. आमी खंयच्या रितीनी देवाक हेरांच्या हुजीर, हेरांच्या मुखार पासारता या दाखयता वा सांगता. आजकाल आमी पळयता जेजूचें नांव काडूंक आमी लजेता. जेजूचो संकेत आमच्या आंगाचेर घालूंक आमी लजेता. थोडे फावटी कुरीस जैत तसो संकेत नलिसायाचो संकेत जाता. थोड्याच्या खानांत घाल, किचेनाक घाल, ह्या सबार रितींनी ह्या अक्रिस्तांव लोकी तांच्या आंगाचेर ह्या खंय घालून ताका दिवचो मान दिनात. मस्त पटवी आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक आमी आमच्या जिविता मुखांत्र कशें हेरांक दाखोवेत. क्रिस्तांव आमी म्हणटा आसतना क्रिस्ताचें मौल्य आमी कशें हेरांक दाखोवेत. तशेंच आमच्या जिविता मुखांत्र, आमच्या उतरा मुखांत्र, आमच्या नडत्या मुखांत्र हेरांक आमी जेजूक कशें पासारवेत. आमी केदाळा आमचोच जेजू तो हेरांक आमी पासारता.
त्या दळा तोच जेजू क्रिस्त आमकांय देवदूता मुखांतर परगट करतलो म्हणलें आमकां कळीत जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची शिकिल्लीं हरयेक मौल्यां आमच्या जिविता मुखांतर हेरांक आमी वांटून घेवया आनी जेजूचीच गुर्तो आमी हेरांक दाखोवन जेजूचो संदेश हेरांक वांटूंक मुखार सरया. ಪನ್ಸಂಕು 41 घे सुम्या जीवन म्हजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता समज म्हजे या उंड्या वायनासुवे तिणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आधार तुजो दितो म्हाका साक्षांक तुजी सकाळी. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परांतय उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचता. ओखाय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता. तेर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारा सो सर्वेश परतो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय जय सर्वेश पराचे नवी येता ताका जय. सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दाणून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरून सोंसुकपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतली पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससनी खारराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळचें तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
Bavart so good purgatoria. जेसु मेलो जेसु जीवन साला जेसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सवुंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस संची दया कर मागता. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिसपती भगवंत धर्मदूता आनी विशेष तरान सार नोळम सोगडणार जुजे फ्रेनाड मेळसेसुरीचे मार्तीर भाव आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उत्तरेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. माया मोगासून एकवट जो कुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्त ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. Pansanko, E23, page number 59.
धन्या म्हज्या देवा, धन्या म्हज्या राया, आशेन रावला सेवच्याक तुका, कळाय करी नाका, दादोस तूं कर म्हाका, सदांच म्हजे तावन हाळतल्यो, जिवीत उदका जरी, पवित्र आत्म्याक कोण ताणेल्लो, म्हजे सशी येवं दी, सासणीक उदक सेव दी. सोम्या म्हज्या देवा, धन्या म्हज्या राया, आशेन रावला सेवच्याक तुका, कळाय करी नाका, दादोस तूं कर म्हाका. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या मोले कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्ण येवन ताच्या देव सैमान आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. N3 पेज नंबर 183. जिनियेच्या पैनाराव आसता एक सोरो समकाना, मरिये मायेक उलो मारता, कसलीच बेरान म्हाका ना. ये मरिये ये तूं आमचे संगी, आमकां तुज्या गोपान घे. पावय शाबीत आमकां जेजू लागी, ये मरिये ये तूं ये मरिये ये तूं, ये मरिये ये तूं, ये मरिये ये तूं ये. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.